प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दुसऱ्या लिस्टात काँग्रेसीन जाहीर केली 7 नावां, आलेमावाक 3 जाल्यार मडकयकार, रवी आनी मोन्सेराताक 2 तिकेटी। काणकोण, फातोड्डे, मुरगांव, सावड्डे ऑन होल्ड। पेडण्यां सावन काणकोणा मेरेन भाजपा काँग्रेसीत बंडाचे वारें। पेडण्यां विठू मोरजकार, केप्यां प्रकाश शंकर वेळपाची अपक्ष रावपाची तयारी, जाल्यार प्रियोळा काँग्रेसीच्या गोविंद गावडेची अपक्ष उमेदवारीची घोषणा। येता त्या अर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प संसदेत मांडटले 16 तारखेर। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 12 मार्चा सावन। अर्थीक परिस्थिती सध्या तितली बरी ना, अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीन उक्तायलें मत। दाबोळी विमानतळार धरली 26 लाखांची कॅश। गोयच्या वेंचणुके खातीर पयसो आशिल्लो काय कितें? आयकर अधिकारी करतात चौकशी। दक्षिण गोयच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांची बदली, 300 पुलिसांची ट्रान्सफर। आनी खेळा मळार विजन इंडिया प्रोजेक्ट गोवाचे पयल्या पावंड्यार गोंय फुटबॉल संघटनेचे यश। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनान केली जेएफएची तोखणाय, दुसऱ्या पावंड्यार लागतलो जेएफएचो कस। आता खबर विस्तारान। आपल्या दुसऱ्या लिस्टात काँग्रेसीन आनीक 7 नावां जाहीर केली, जाल्यार अजून 4 मतदारसंघ फाटल्यान दवरल्यात। घराणेशाहीक भरपूर वाव दीत काँग्रेसीन आलेमावाक 3 जाल्यार मडकयकार, रवी आनी मोन्सेराताक 2-2 तिकेटी दिल्यात। काणकोण, फातोड्डे, मुरगांव आनी सावड्डे विशीं कोफुजांव आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघातले उमेदवार घोशीत केल्ले नात। तांचे लिस्ट घेवन ऑस्कर फर्नांडीस बुधवारा गोंयांत येवपाक शकता। काँग्रेसीच्या उरिल्ल्या 11 जाणांतल्या 7 जाणांची नांवां आयज मंगळारा जाहीर जाल्यान। ती नांवां आसात ती अशीं: शिवोलीम उदय पालयेकार, तालिगांव जेनिफर मोन्सेरात, कुमारजुआ पांडुरंग मडकयकार, पिरवळ धाकू मडकयकार, मडकय रितेश रवी नायक, कुडतरी आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, बानावले वालंका आलेमांव। काँग्रेसची आतां फकत 4 नांवां जाहीर जावपाची उरल्यान: मुरगांव, फातोड्डा, काणकोण आनी सावड्डें। आतां मेरेन उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्ल्या लिस्टांत काँग्रेसीन फकत 2 बायलांक प्रतिनिधित्व दिलां, ताळगांवच्यान जेनिफर मोन्सेरात जाल्यार बाणावलेच्यान वालंका आलेमांव। जे फॅमिली पॉलिटिक्साक लागून काँग्रेसचे बरेचशे लिडर पिकार जातात तेच हे फावटी घडलां। ह्या फावटी आलेमांव फॅमिलीक 3 तिकेटी दिल्या, मोन्सेरात फॅमिलीक 2, रवी नायक फॅमिलीक 2 आनी मडकयकर फॅमिलीक 2 तिकेटी दिल्यात। बुधवारा दनपार म्हणल्यार ऑस्कर फर्नांडीस गोंयांत पावतले। उरिल्ल्यो 4 तिकेटी ते डिक्लेअर करपाचे आसात अशें सुत्रां कडल्यान समजता। व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकारा वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर। भाजपा आनी काँग्रेसीत पेडण्यां सावन काणकोणा मेरेन सध्या बंडाचें वारें व्हांवता। पेडण्यां विठू मोरजकार जाल्यार केप्यां प्रकाश शंकर वेळीप अपक्ष रावपाची तयारी करता, जाल्यार दुसरे वटयां प्रियोळा गोविंद गावडेन काँग्रेस सोडल्या। अपक्ष उमेदवार म्हणून रावपाची ताणें घोशणा केल्या। मुरगांव काँग्रेस ब्लॉकांनी बंडाची शिटकावणी दिल्या। कार्यालयान बैठक घेतली आसा आनी ह्या बैठकीक प्रमुख 150 कार्यकर्ते प्रत्यक्ष हांगा आसात आनी अप्रत्यक्ष ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आयज विठू मोरजकर म्हणटा की आमकां आमचो निर्णय पक्षान घेवपाक आमकां लावचो न्ही। पक्षाचो निर्णय जो पक्षान आयज आमी पेपराचेर वाचता त्या माध्यमान हांव उलयतां की पक्षान आपलो निर्णयाचो फेरविचार करचो। डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो हो मनीस पेडण्यान येवन कांयच करूं शकना अशें म्हाका दिसता की पेडणेकारांनी हेकाचो निवडून हाडटना विचार करपाचो की हो सडनली जर तेजे कडेन कसले जर साध्य करतलो। हे आयज गजाल न्हू, हांव तेजे कडेन आमदार आसतना पार्टीचो अध्यक्ष आसतना सुद्दां म्हाज्या कामा खातीर गेला, पण तेणी कशी वागणूक दिल्या पळय ही आमकां खबर आसा। की आमी नवीन सांगना, पण येत्या निवडणुकीक आमी आमचो ठाम निर्णय आसा की विठूच्या आमी फाटल्यान पूर्णपणे समर्थन करतले। त्या कार्यकर्त्यांक घेवन आमी आतां आज असो निर्णय केल्लो आहा की आमी विठू मोरजकाराक अपक्ष दवरून फुडली लढाई चालू दवरतले हो आमी निर्धार केल्लो आसा आनी तो शेवट पर्यंत करतले। जो पर्यंत भाजपाचो उमेदवार पडना तो पर्यंत आमचे चालू आसतले। जवळजवळ मनोहर पर्रीकार 4-5 फावटी टोटल खोटा बोलला आणि पेडण्याचो सीट जर हो योग्य निर्णय ना केलो जाल्यार पेडण्याचो आणि मांद्रेचो सीट
पडपाक कारणीभूत पार्सेकर आणि मनोहर पर्रीकारच आसतलो हे तुमकां ठामपणे सांगतो. जशें चल्ला की ऑल ओव्हर गोंयान ब्लॉकांक दुखावलेले आसा कित्याक काँग्रेसाचे क्रायटेरिया कळना आमकां की मेरीट कोण डिजर्वी कॅन्डिडेट आहा, तेंची मेरीट कितें आहा, लॉयलिटी आहा, सिन्सिरिटी कोण बरें कार्यान काम करता जाल्यार ते नासतना ते आनी कोणाक काडून ब्लॉकान आणि ते कॉन्स्टिट्युन्सीन घालता ते ब्लॉक दुखवलेले आसा आणि तेंचें मत आसा की ते निशेध करता की ही प्रतिक्रिया कितें चल्ला तेचेर आमी दुखावलेले आसा आणि तांकां दिसता की जो कार्य करता आणि जो काँग्रेस पार्टी खातीर खरोच कार्य करीत आनी वांगडा ताका ती तिकेट दिल्यार जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा आसतले ना जाल्यार आमी हेच्या बद्दल विचार परत करतले अशें आयज डिसिजन जाल्लें आसा. सपोज जर तेंची क्रायटेरिया अशी आहा की डिफॅक्टरांक कोण स्कॅम होल्डर आसा आणि ज्यांचे फादर मिनिस्टर आहा त्या क्रायटेरियान बसले आमी त्या क्रायटेरियान बसू शकना. म्हाका दिसलें की म्हजेर काँग्रेस पक्षान खुबसो इनजस्टीस केल्लो आसा. लायक जेदे वेळार हांव विकासाची कामां करपाक मडकय मतदारसंघांतल्यान वतालो त्या वेळार एक प्रश्न म्हाज्या मुखार येतालो की ना आमच्या ज्या स्थानीक जो मडकय मतदारसंघान जो आमच्या सरकाराचो एक घटक आसा आणि तेजे आमकां एक खणकर आमकां हें आसा परमिशन ना की तुजी विकासाची कामां घेवपा खातीर. हेजे विशयी हांवें हाय कमांडा पर्यंत कंप्लेंट पावयलेली आशिल्ली आणि ही कंप्लेंटीची नोंद जेन्ना घेना तो पर्यंत ह्या काँग्रेस पक्षान रावन काय अर्थ ना. अशें लॉबिंग जे आतां पक्ष नॅशनल पक्षाचें हांव उलयतां आमचे सारकेले एक गरीब मनीस तें लॉबिंग करपाक शकना. खंयचे पक्षाची तिकीट जर घेतलो जाल्यार ते आज लोक उलयता आणि म्हाकाय खरें एक काही गोश्टी येता की पयशे दिवचे पडटात किंवा कोणा तरी मान सकयल घालचे पडटात आणि म्हाका तर दिसता की आमचो आज फक्त वापर जाल्लो आसा. गांवांनी अशे खेड्यांनी आज पिरोळ मतदारसंघान रस्ते ना आणि तो एक म्हजो प्रामुख्यान उद्देश आसतलो जे जाग्यार रस्ते ना त्या जाग्याचेर रस्तो करून दिवप हो एक मोठी हांवें एक मनान चिंतलेलें आसा. केरी आणि सावयवेरें भागांत आणि प्रामुख्यान मेजर भागांत उदकाचो जो अभाव जो आसा तें उदक सबंद ओपा प्रकल्पांतल्यान डायरेक्ट लायन हाडपाचो यत्न करतलो. अर्थसंकल्प संसदेत 16 तारखेर मांडटले. संसदेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 12 मार्चाक सुरू जातलें. रेल्वे बजेट ताच्या 2 दीस पयलीं म्हळ्यार 14 मार्चाक मांडटले. दुसऱ्या दिसा अर्थमंत्री संसदेत अर्थीक अहवाल मांडटलो. सध्याची अर्थवेवस्थेची वाड पळयल्यार परिस्थिती तितली बरीशी ना आनी येता त्या अर्थीक वर्सा परिस्थिती व्हडली सुदारपाची ना अशें स्वता अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीन म्हळां. ह्या अधिवेशना वेळार लोकपाल विधेयकाचो मुद्दो परत तकली वयर काडपाची शक्यताय आसा. 12th March and continue up to 30th March, which means that the address by the President would be on 12th March, the railway budget on 14th March and the general budget on 16th March. I am concerned definitely because past 2 quarters it came down to 7.3 and the projections which we made in the media review which was placed in the parliament we should say that it would be around 7% plus. But now it appears that it is 6.9 for the whole year. That means in the first crisis year 2008-9 it was 6.8 originally projected, thereafter it was revised to 6.7 and next year it was projected as 8% originally. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.